आयज आमी गोठो हो धडो शिकुया. गोठो म्हळ्यार गोरवांचे घर तशेंच राबितो. ह्या पाठांत गोरवांची आनी जिनसांची माहिती मेळटा. हो गोठो शेतकारांक जिवा परसय मोठो आसता. उस्मान, रोजी येयात, आमगेलो गोठो पळयात. गायो, म्हशी, पाडे, रेडे गोठ्या कुशीक आसात काय? भुरग्यांनो, गाडे ह्या उतराचो अर्थ जाणात वय तुमी? गाडे म्हळ्यार वाहन वा बैलगाडी. शेतात येरादारी करपाक शेतकार बैलगाडी वापरतात. गाय म्हशीचो गोठो हो आदर्श आसूंक जाय अशें शेतकार मानतात. गायांचो आंकडो 16 आसल्यार एकेरी पद्दतीची रचना आसता आनी 16 परसय वयर गेल्यार दुहेरी पद्दतीची रचना गोठ्याची करतात. हो समो भोवच मस्त दिसता पळय वाघ कसो. हो मंगळो ताचो इश्ट खूब करतात कश्ट. तुमी जाणात सरासरी बैलाचें वजन 500 किलो आसता. ते दिसाक 25 किलो हरो पालो आनी 8 किलो सुकी पेंड खातात. हाकाच आमी खावड अशेंय म्हणटात. हाय अशें आयकत शेत कसतात. केन्नाय पिकाची मळणी करतात. आरारारारा, होय होय अशें शेतकार म्हणटात. हें तुमी आयकलांच आसतलें. आरारारारा, होय होय ही ताची सांकेतीक भास. ही भास वापरून शेतकार शेत कसतात. आतां कसप म्हणल्यार कितें काय? कसप म्हणल्यार शेत खणप वा नांगरप. शिरबी गाय मोगाची दिसाक 60 ते 80 लिटर उदक पिता. जिनस दुधाचे तूप, पेडे, लोणी, ताक बऱ्याक पडटा खातल्याच्या आरोग्याक. भुरग्यांनो, हांगा आरोग्य उतर आयलां. आरोग्य हें कठीण उतर. आरोग्य म्हणल्यार भलायकी. लोक करतात पाटल्यो भरून, पयशे दितात पतयो भरून. म्हशींची भोव जतनाय घेवची, वेळच्या वेळार खावड दिवची. उदक न्हाण नेमान दियात, कोळसो भरून दूध घेयात. गोठ्या भायर ही गायर शेणाची, भर घालची पडटा झाडाच्या पाल्याची. तशेंच तुमी पळयलां आसतलें गोठ्याच्या भायर गायर आसता. आतां गायर म्हणल्यार आनी कितें काय? गायर म्हणल्यार एका धाकटुलो फोंड काडून तातूंत गायचें शेण साठयतात. शेणाचे पासून जळपाक शेणयो करतात. तशेंच शेतकार शेणाचे गायरीत झाड पालो घालून सारें तयार करता. हें सारें शेतात वापरतात. भुरग्यांनो, असो हो भरिल्लो गोठो शेतकाराक व्हड आनी जिवा परस खूब मोठो आसता.